with respect to some properties in Kurzwe, a complaint was filed alleging that a fraudulent will was prepared, a probate was, then probate petition was filed and probate was granted, and with the help of that will some mutations were carried out and with the intent to cheat certain people. अशें एक कंप्लेन फायल केल्लें म्हापसा पुलीस स्टेशनान. कंप्लेन फायल केल्या उपरांत म्हापसा पुलीस स्टेशनान FIR रजिस्टर केली bearing number 53 of 2025 under various sections of forgery and cheating आणि त्यो 7-8 जाणांचेर FIR रजिस्टर केल्या. म्हाजे कडेन 2 जाण अप्रोच जाले भितरले. म्हाजे कडेन अप्रोच जावच्या पयलीं तांणी एंटिसिपेटरी बेल घातलेली ऑनरेबल सेशन्स कोर्टान. ती एंटिसिपेटरी बेली तेंची डिसमीस जाल्या. डिसमीस जाल्या उपरांत तांकां अरेस्ट केले पुलिसांनी. पुलिसान अरेस्ट केल्या उपरांत म्हाका 2 जाण अप्रोच जाले. एक देविदास गोपीनाथ पंजीकर आणि दुसरो वामन श्रीधर पोले. हे दोगांक अरेस्ट केला. हेंचो रोल हे विटनस असले त्या प्रोबेट एका विलाक. विल जे पळय फ्रॉडुलंट केला म्हणून एलिगेशन आसा त्या विलाक ते दोगूय विटनस असले. सो तांकां को एक्यूज म्हणून इम्प्लीड केले आणि तांकां अरेस्ट केले. सो अरेस्ट केल्या उपरांत तेंच्यांनी म्हाका कॉन्टॅक्ट केलो. आमी बेल घातली. आयज ऑनरेबल JMFC तांकां बेल ग्रांट केले. Was that arrest mandatory? पयलीं तांकां 35(3) च्यो नोटीसी काडलेल्यो. तांच्यांनी दोगांयनी कॉपरेट केल्ले आणि हेतून कितें आसा इन्व्हेस्टिगेशनान चडसो डॉक्युमेंटरी एविडन्स विल म्हणटो. विल ओरिजिनल आहा त्या ऑनरेबल हायकोर्टान आसा प्रोबेट प्रोसिडिंगाक लायिल्ले. सो हेंकां एक्चुअली अरेस्ट करपाची म्हाजे तरी नजरेन गरज नसली. कित्याक हेंच्यांनी कॉपरेट केल्ले 35(3). हे 2 जाण कित्याक हे विटनस हेंकां पर्सनल इंट्रस्ट त्या विलान काय ना. कित्याक हेंच्या नांवार प्रॉपर्टीज बाय वर्च्यू ऑफ द विल जावंक ना. हे फक्त विटनस रावले. आता म्हाजे तरी नदरेन हेंच्या कडल्यान लिमिटेड इन्व्हेस्टिगेशन आहले. कित्याक अरेस्ट केले हांव नको रिकवरी बाय नासली असो म्हाजो आर्ग्युमेंट आहलो ऑन बिहाफ